सरकार ऐकना जाल्यार आमकां शेवटी कोर्टाक वयचें. जर कोर्टाचीच भाशा सरकाराक कळटा जाल्यार आमी कोर्टाकूच चलोवनी सगळें. कित्याक जाय सरकार आमकां बारीक लोकांचें आयकना जाल्यार. PWD लेबर सप्लाय सोसायटीच्या वांगड्यांनी भौशीक बांधकाम खात्याच्या प्रधान मुखेल अभियंत्यांक निवेदन सादर करून बरेच काळ काम करपी कामदारांक नियमित करपाची मागणी केल्या. तांणी सांगले की जायते कर्मचारी 10 ते 23 वर्सां तात्पुरते वा दिसपट्ट्या वेतनाचेर काम करतात. नेमान कर्मचारी सारखीच कामां करता, पूण नोकरेची सुरक्षा वा समान फायदे नसताना तांच्याकडे निवळ सेवेची नोंद आसा आणि तांणी सातत्यान खात्याच्या कामान समर्पण आणि कार्यक्षमतेन योगदान दिला अशें कर्मचाऱ्यांनी सांगले. हाच्या आदी निवेदन असून लेगीत अजून मेरेन कसलोच ठराव मेळूंक ना आणि सरकाराक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाप्रमाण नियमितीकरणाचो विचार करचो असो उलो मारला. ह्या निवेदनान सगळ्या पात्र कामगारांक बेगोबेग हस्तक्षेप आणि योग्य रोजगारीचे हक्क मेळचे अशी मागणी केल्या. लेबर सप्लाय सोसायटी जे कामगार जे आसा जे कितलीशीच वर्सां जाली हांगासर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा, थोडे टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा, त्यांच्या खातीर एक त्यांचे मेमोरेंडम दिवपा खातीर आमी आयज हांगा येयल्लेले. तुमकां खबर आसतली 14 एप्रिलाक आमी हांगा एक पब्लीक मिटींग घेतलेली पणजेन आनी गोंयभरच्यान जे कामगार सोसायटी अंडर जे वर्कर्स कामाक आसा एम्प्लॉईज तेंच्यो व्यथा कितें आसा पळय त्यो समजून घेतल्यो. तेंचे इश्यूज आसात त्यो आजुनूय सरकारान सॉल्व केल्लेले ना. तांकां अक्षरशः फटयल्लेले आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर स्टार्टींग दवरून. कितलीशींच वर्सां डेली वेजीस काम करीत 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 तांकां लास्टाक 5 वर्सां पयलीं आमी एक अशेंच एजिटेशन स्टार्ट केल्लें आनी तुमी सगळे पत्रकार भावांनी आमकां सपोर्ट केलो तांकां. त्यामुळे तांकां टेम्पररी स्टेटस लागलो आनी 6 पे तांकां एक्सटेंड केलो. पूण खंय तरी 4.5 वर्सां जालीं तांकां अपेक्षा आसली की सरकार तांकां रेग्युलरायज करतली म्हणून. आनी ह्या काळा भितर 2024 जग्गो वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया हे जजमेंट जे आयलें तितूर सारखे क्लॅरिटी दिवन जजमेंट दिला की कामगाराची पिळवणूक सरकारान तरी करची न्ही. आमी म्हणटा की फेअर वेजीस मेळपाक जाय, तांचो अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय, रेग्युलर कायंड ऑफ नेचर गव्हर्मेंटान अपॉइंटमेंट दिवंक जाय. हे सगळ्यो गजाली सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान मेन्शन केल्ले आसा. एक एक्सपेक्टेशन आसलेलें की लोकहिता खातीर काम करपी हे सरकार हे सो मोठो आपूण कितें तरी इनिशिएट करतले प्रोसेस आनी हे कामगारांक रेग्युलरायज करतले. एटलिस्ट तांकां रेग्युलर पे जो आसा पळय, नो डावट टेक्निकल कितें प्रॉब्लेम्स आसात तांकां सोसायटी अंडर आसल्या कारणान हांगा जेवपाक कितें टेक्निकल प्रॉब्लेम आसा ती गजाल वेगळी, पूण तांकां जो इक्वल पे जो आसा तो तांकां एक्सटेंड करतली अशी अपेक्षा आसलेली. म्हणजे एका सायडीन हे आमचे थोडे PWDचे लेबर सोसायटी वर्कर जे आसा ते काही डिपार्टमेंटांनी बिलिंगाचें काम करता, खुबशे क्लरिकल एक्टिविटीज करता, डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करता, तांकां मेळटा 6 पे. आनी रेग्युलर वर्कर जे आसा सेम नेचर ऑफ जॉब करता तांकां सारको रेग्युलर पे म्हणजे 7 पे विथ अपडेटेड तांकां DA जो आसा पळय तो सगळें तांकां मेळटा. सो असो डिस्क्रिमिनेशन जे आसा पळय ते जावचें न्ही. सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट सरकारान वेवस्थीत समजून घेवपाचें आनी तेंचेर जो कितलीशींच वर्सां अन्याय जाला म्हणजे काही लोकांक जर 23 वर्सां जाल्या डिपार्टमेंटान अजूनय ते टेम्पररी स्टेटसानूच आसा आनी रेग्युलर कायंड ऑफ जॉब करता. खंयच तेंचो कितें रिकॉर्ड ट्रॅक रिकॉर्ड खंय वायट ना तेंचो, एबसेंटिजम ना तेंचो, इरेग्युलर वर्क ना तेंचो, सगळे हितून अनब्लेमिश तेंचो रिकॉर्ड आसा. तरी आसतना गव्हर्मेंट तांकां कन्सिडर करना. ही आमकां व्यथा जी आसा पळय त्या दीस 14 एप्रिलाक सगळ्या कामगारांनी सांगली. आमी इमिजिएटली सांगलें तांकां की इनफ इज इनफ. आयज इनफ इज इनफ सगळे कडेन आसता पळय तसो हांगा जरी ह्या क्षेत्रांनी इनफ इज इनफ म्हणून आमी त्या दिसा एक डिक्लेअर केल्लें आनी एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें ठरयल्लें. आनी त्या अनुशंगान आयज आमी एक मेमोरेंडम हाडलेलो. PCक आमी आयज इन्वायट केला. आमी रावता PC वाट पळयता येतलो तो आनी ती कॉपी दिवन इमिजिएटली आमी ऑनरेबल PWD मिनिस्टर आसा तेजे कडेन आत्तां उलयला, श्री दिगंबर कामत. तेंच्यांनी आमकां 1 ते 2 हेज्या मदीं सेक्रेटरीएटान आपयला. तांकां आमी रिप्रेझेंटेशन दितले. सगळ्यांक पयलीं ऑपॉर्च्युनिटी दितले की हे सगळ्यो इश्यूज जे आसा ते रिजॉल्व करात. आनी एक प्रोटेस्ट म्हणून आमी 1 मे एक सायलंट म्हणजे आझाद मैदानाचेर एक धरणां बसपाचें ठरलां. पीसफूल प्रोटेस्ट जस्ट टू एक्सप्रेस द इनकन्विनियन्स कॉज फॉर दीस पीपल. कोणाकूच त्रास करप ना, कोणाच्या अगेन्स्ट घोशणा ना, कोणाच्या विरोधान ना, सरकाराच्या विरोधान ना. फक्त तेंचे जे रायट्स आसा तेंचे जे हिताच्यो गोष्टी आसा ते तांकां मेळपा जाय. पूण एक सगळे कामगार गोंयभरच्यान म्हणजे पेडण्याच्या पासून ते काणकोण पर्यंत आनी वाळपयच्या पासून ते वास्को पर्यंत हे सगळे कामगार जे वेरियस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आसा. आता सध्या आमच्याकडे फक्त PWD वर्कर्स लेबर सोसायटीचे आयले अप्रोच जाल्या.
काही आयडीएचे आमकां अप्रोच जाता, थोडे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे अप्रोच जाता. सो आमची अपील सगळ्यांक आसा, 1 मे हो कामगारांचो दीस. तुमचे हक्क कितें आसा, तुमचे रायट्स कितें आसा ते आवाज उठोवपाचो दीस. आनी ह्याच दिसा तुम्ही सगळ्यांनी, हांव अपील करता, गोंयभरान जितले सरकारी डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम आसात पळय, तांकां अपेक्षा आसा की आयज नाल्यार फाल्यां म्हाजो मिनिस्टर म्हाका रेग्युलर करतलो. तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, तुमकां काही लोक अक्षरशः फटयतात, त्या ट्रॅपान तुमी फसूं नाका. कितलेशेच वर्कर हे पळय हांगासर रिटायर जावपाक पावले, तरी आजून ते रेग्युलर जायना. सो आतां तरी मातशे जागृत जायात, तुमचे हक्क कितें आहा ते समजून घेयात. आमी पिसफूल तरेन सरकाराक रिप्रेझेंटेशन दिवयात, ना जाल्यार कायदेशीर रित्या खंय वचपा जाय त्या फोरमाचेर वचपाची सुद्धा इंटक तुमच्या वांगडा आसतलो, हे हांव सांगूंक सोदतां. सो तुमच्या पत्रकार भावा मार्फत हांव सगळ्या वर्कर्सांक सांगूंक सोदतां की 1 मेक तुम्ही आझाद मैदानाचेर येयात. आमी ऑलरेडी परमिशनाक घातलां. एक पीसफूल प्रोटेस्ट, सायलंट 9 to 5 सगळे थंय बसतले, सगळे वर्कर्स, आनी आमचो जो मोमेंटम आसा तो स्टार्ट करतले. आयज आमी पयलें रिप्रेझेंटेशन दिलां पीसीक आनी आतां दितले PWD मिनिस्टराक. आमकां अपेक्षा आसा की कामगारांचे हित हे सरकार जपतले. कित्याक सरकार म्हणटा न्ही, आमी ह्या सगळ्या कामगारांचे सगळे हित पळयता म्हणून. आयज तुम्ही जर पळयत, डीए जर सेंटराक हायक जाय, डीएनएस अलावन्स, रोखडेच हांगासर टॉप लेवल ब्युरोक्रेट्स आसा पळय, ते फायली मूव करता आनी ते रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टान आपल्याक इम्प्लिमेंट करून घेता. म्हणजे म्हागाई भत्तो तुमकां जर सेंटराक वाडलो, तुम्ही हांगा मात सोडी ना, तुम्ही तुमचा घेता. आनी हे कामगारांक कोण पळयतलो? हेंचे हित पळोवपाक जाय. शेवटी जे आमचे टॉप शिकलेले ब्युरोक्रेट जे सेक्रेटरीएटान बसले पळय, तेंची जबाबदारी आसा की जे ग्राउंड लेवलाक जे काम करतात तांकां सुद्धा त्यांचे रायट्स मेळपा जाय, हे खातीर तेंची जबाबदारी आसा तेजो शिक्षणाचो यूज करून घेवपाक. तुम्ही जर थंय बसून फक्त तुमचीच जर कामां करपाक लागले जाल्यार हांकां कोण पळयतलो? सोशल अपलिफ्टमेंट म्हणटा ते जावपाक जाय. त्या खातीर एक मुवमेंट हांगा सुरू करपाक जाय. आमी इंटकच्या बॅनरा अंडर आमी हे मुवमेंट स्टार्ट करतले आनी तेंचो हक्क तांकां मेळपाक प्रयत्न करतले. 1 मे आसतले. ऑलरेडी आमी पंजीम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान परमिशनाक घातला. फक्त ते बसतले आमी. तो प्रोटेस्ट कोणाच्याच अगेन्स्ट असो ना, फक्त त्यांचे हित. म्हणजे थोडे डिपार्टमेंटाचे आमकां जे कॉन्टॅक्ट करतात पळय, की आमकांय तुमकां जॉईन जावपाक जाय, तांकां सांगला तुमी येयात, तुमचे आमी अंडरस्टँड करया. तांच्यो कितें इश्यूज आसा, तांचे अपॉइंटमेंट कशें जाले आमकां अजून खबर ना, ते अंडरस्टँड करून घेवपा खातीर 1 मेक आमी सगळ्यांक येस. आता सगळे जे आमी जमल्या पळय ते एक मनीस प्रत्येक डिव्हिजनाचो येयला. त्या दीस 14 मेक ऑलमोस्ट सगळे गोंयचे सगळे PWD लेबर सोसायटीचे जवळ 550 लोक थंय आसतले. आयज ते ठरयल्लें की एक मनीस धाडया, एक 15 ते 20 जाणांचें रिप्रेझेंटेशन दिवया आनी 1 मेक सगळे आमी हांगा जमतले. टोटल कितले जाणां? टोटल ऑलमोस्ट 1700 प्लस वर्कर्स आसात जे अजून डिप्रायव्ड आसा फ्रॉम देअर बेसिक रायट्स. आमी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक ऑलरेडी एप्लाय केला फॉर आझाद मैदान. कित्याक हो रॅली न्ही, आमी खंय ट्रॅफिक जॅम करना. सो लॉ अँड ऑर्डर प्रश्न येना हांगासर. कलेक्टराचो विशय. एक 300 प्लस आमी एक्सपेक्ट करता हांगासर फर्स्ट मेक. सो ते आपले बेता मांडटले आनी वतले. खंय ट्रॅफिक जॅम जावचो ना, काय ना. फक्त येवन फक्त बसतले थंयसर, आपले विशय कितें मांडटले. कित्याक खंय ना खंय अंडर वन बॅनर आमकां एक्टीव येवचें पडटलें. नाल्यार प्रत्येक जाणांक दिसता की आपूण केन्ना ना केन्ना रेग्युलरायज जातलो, परमनंट जातलो. आनी जेन्ना ताका कळटा की आपूण परमनंट जावचो ना, तो म्हणसर तो रिटायर जाल्लो. हे दुर्दैव आमचें. तुम्ही आयज टायम घेतला पीसीचो काय डायरेक्ट आयला? आमी पीसीचो टायम घेवन आशिल्ले, आयज ताका डायरेक्ट मेळपा येयल्लें, पण मिनिस्टराचो टायम घेतला आमी. पीसी आतां कितें सांगला? मिटींग गेला, येतलो हांगासर. येयला आमी ताका मेळून मागीर आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक मेळटले. पण आमकां अपेक्षा आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर ह्या कामगारांची व्यथा आयकून घेतलो आनी योग्य तो निर्णय घेतलो. सीएमाक मेळ्ळा तुमी केन्ना? ना, पयलीं हांकां मिनिस्टराक मेळ्ळा न्ही, तो आयकना जाल्यार मागीर सीएमा कडेन या. सीएमाक ती एवरी सॅटर्डे मेळटाली आं पयलीं. मागीर ओके, म्हजें नांव आर्या नायक, हांव डिव्हिजन 15तलें. 5 वर्सां जालीं आमकां टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा. ताजे नंतर आमकां फक्त 6 पे इतलोच मेळटा आनी ताजे फुडें कांय ना. मागीर आमची पयर 14 एप्रिलाक सगळ्या फूल स्टाफाची जे सोसायटी स्टाफ आसा तांची सगळ्यांची मिटींग जाल्ली आनी आमी अशें ठरयलें की हें फुडें व्हरपाचें. सो आमी डॉक्टराच्या मार्फत मेमोरेंडम रेडी केला आनी आज आमी तें सबमीट करपाक आयला. आमी सीएमाक एवरी सॅटर्डे, सेकंड सॅटर्डे आमकां हॉलिडे आसता. सो आमी एवरी सेकंड सॅटर्डे सीएम सरा पासून मेळटा. सर आमकां रिस्पॉन्सूय करता
आणि अशें करून दीस फुडें फुडें वचत आसा. सो आतां आमी सराक हें करून फुडें प्रोसिजर करपाक जाय. रिस्पॉन्स करता म्हणल्यार सरान कितें सांगलें रिस्पॉन्स करता म्हणल्यार लास्ट टायम 10 वर्सां जाल्यार तांकां कन्फर्म करतले म्हणून न्यूजार पेपरार हें आयलें पळय ड्युरींग आपले बजेटाक. सो आमी ताजे नंतर इमिजिएटली सराक मेळ्ळी. तेन्ना सरान सांगलें हे तुमकां न्ही तर हाजे खातीर थोड्यो टेक्निकल हे आसा ते आमी डिस्कस करतले भितर आनी मागीर तुमकां सांगतले अशें. सो ताजे रोखडी सुद्दां वीथ इमिडिएट इफेक्ट आमी गेल्ली सराक मेळून. फक्त सीएम तुम्ही सीएमाक कितले टाइम मेळ्ळा आमी मोस्टली एवरी मंथ सेकंड सॅटर्डे सीएम सराक मेळपाक अशुरन्स कितें मेळटाले करताच म्हणटा ते. सीएमच असं एक्सप्लेनेशन दिता नाल्यार जाल्यार तुमी एक प्रोसेस आसा म्हणटात. हो मेमोरंडम आमी केन्नाच सीएमा कडेन घेवन वचूं ना. आमी गेल्या ती फक्त वर्बली उलोवन गेल्या. हो आतां आमी ऑफिशियली प्रोसेस प्रबोली करता. डिमांड आहे कितल्या वर्षाचं डिमांड आहे. आता या सीएम काही तेव्हा डिसेंबर तारखेच्या पहिली सीएमाकडे जे असतो खात्यात त्यांना तुम्ही मेळना त्यांना कितें तेन्ना आमी मेळ्ळा करतात म्हणटा. जेन्ना आमी सरा कडेन उलयली की आमकां रेग्युलायझेशन करूया प्रोसेस चालू आसा आमी करतलो अशें म्हणटा. सीएमू जेन्ना अशें म्हणटा की टॅक्निकल कितें तरी आनी तुमकां न्हू तर तुमी मिनिस्टरा कडल्यान कितें अपेक्षा करता सीएमू स्वता सांगता. त्याच खातीर आतां आमी सारकी ऑफिशियली जेन्ना वर्बली उलयता तेन्ना कांयच जायना न्ही म्हणून आमी आतां हो प्रोसेसान हें केला. आम्ही प्रोसेस स्टार्ट केला तो एंड करपाक. जर सरकार ऐकना जाल्यार आमकां कोर्टाच्यो पायरी करची पडटली. ती तयारी करतलो जाल्यार प्रोसेस तो पेपर वर्क आसपाक जाय. ओरली वर्बली रिक्वेस्ट करून जालें. आतां ओरली आनी वर्बली करप ना. आतां कितें तो कायदेशीर पेपर वर्क करप. नाल्यार तुमी कोर्टान 100% सरकार ऐकना जाल्यार आमकां शेवटी कोर्टाक वयचें पडटलें. जर कोर्टाचीच भाशा सरकाराक कळटा जाल्यार आमी कोर्टाकूच चलोवनी सगळें. कित्याक जाय सरकार आमकां बारीक लोकांचें आयकना जाल्यार. हांव सिद्धेश आमोणकर डिविजन 24 बिचोले. हांव कितें म्हणटा मनशाक जे कामगाराक कितें तरी पाशियेंस म्हणून हें आसता. पाशियेंस कशें आसता एक 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां. आतां हांव कामाक लागला म्हाका जाली आय हॅव कम्प्लिटेड 25 इयर्स इन PWD वॉटर सप्लाय. 25 वर्सां हांवें काम केलें. आयज जातलें फाल्यां जातलें आनी जातलें फाल्यां जातलें पण पाशियेंस काडलें आमी. आतां हांव कितें चिंतता पाशियेंस हें ऑलरेडी सोंपलेलें कित्याक ऑलरेडी आमच्या कामगारांचे एज रिटायरमेंटाक पावल्ली. ऑलरेडी थोडे रिटायर जाल्ले आसा. रिटायर जावन थोडे घरा गेल्ले आसा आनी थोडे आतां 5 वर्सां 6 वर्सां 4 वर्सां उरल्या. म्हणून हांव कितें म्हणटा दोतोरान तुमकां सगळें ब्रीफ केलां एक्सप्लेन केलां. हेजे कितें तरी बरो रिजल्ट येवचो अशें हांव मागतां. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.